नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. 15 मार्च 2018 मायनिंग बंदी उपरांत मीन उखलूंक घाल्ली बंदी कोर्टान काढली. ते मीन उखलूंक बावटा म्हणून मंत्र्याच्यो घोषणा मात लेखी आदेश हातात ना. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 15 मार्चाक वेंचणूक जातली. पक्ष पातळेर उमेदवारांक अधिकृत खर्चाची मर्यादा 5 लाख रुपया. मतदार वळेरी रिव्हिजन जातनाच वेंचणुकेची अधिसुचोवणी. मोपा विमानतळ प्रकल्पाक बावटो. सुप्रीम कोर्टान पर्यावरण दाखल्यावेली स्टे उखल्ली. एक्टिव्हिस्ट एनजीओन घेतिल्ली हरकत. विमानतळाच्या कामाचेर नजर दवरूंक नेमली निरी. गोयचो 53वो अस्मिताय दीस. गोय महाराष्ट्रान विलीन जावचें न्ही म्हूण गोंयकारांनी दिल्लो कौल. कळंगुटे जॅक सिकेराच्या पुतळ्याक आर्गां. सरकारी कार्यावळ ना. ईएसची अनअधिकृत उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान केले कबूल. 2012 सावन इन्कम टॅक्स केस चालू आशिल्ल्यान ऑडिट रिपोर्ट जायना म्हणून रजिस्ट्रेशनूय ना. मार्च मेरेन रिन्युवलाची तयारी. बेकायदेशीर रेव काडप बंद जावंक जाय जाल्यार कायदेशीर रेव काडप जावंक जाय सुरू. हायकोर्टाचे निरीक्षण. सरकारी प्राधिकरणान उखल्लेल्या पावलांचेर कोर्ट सातिस्वेत. गोंयांत मायनिंग बंदी लागू केल्या उपरांत 15 मार्च 2018 उपरांत मीन उखलूंक घाल्ली बंदी सुप्रीम कोर्टान उखल्ल्या. ते मीन उखलूंक बावटो म्हणून मंत्री जाहीर करून मेकळे. कोर्टाच्या आदेशाच्या नांवान पयलीं आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आनी उपरांत राज्य रक्षा मंत्री श्रीपाद नायकान प्रसिद्धी पत्रक जारी केलें. प्रुडंटान हे कथीत आदेशाची कॉपी मेळोवपाचो यत्न केलो, मात असो आदेश पक्षकारांच्या हातात रातीं मेरेन तरी पडूंक नाशिल्लो. हें पळयात आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचें ट्वीट. तो म्हणटा, 15 मार्च 2018 मेरेन काडून दवरिल्लें मीन कायदेशीर आनी ताची येरादारी करपाक शकता असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला. हो आदेश खंय मायनिंग डिपेंडंटांक मोठी थाकाय. ते उपरांत सांजे म्हणल्यार राज्य रक्षा मंत्री श्रीपाद नायकान जारी केल्लें अधिकृत प्रसिद्धी पत्रक पळयात. ते प्रमाण तो म्हणटा, 15 मार्च 2018 मेरेन काडून दवरिल्लें मीन कायदेशीर आनी ट्रान्सपोर्ट करपाक शकता ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक येवकार. 15 मार्च 2018 मेरेन काडिल्लें, रॉयल्टी भरिल्लें मात एक्सपोर्ट करपाक पावंक नाशिल्लें मीन उखलूंक दिवचें म्हूण कांय मायनिंग कंपन्यो सुप्रीम कोर्टात गेल्ल्यो. त्या मिनाचेर मालकी सरकार काय मिनेरांची तें थारावंक सुप्रीम कोर्टान जिल्लो जुइजाची समिती नेमून रिपोर्ट मागिल्लो. आदेश राखून दवरिल्लो. आतां दोनूय मंत्र्यांच्यो ह्यो जाहीर घोशणा. मुख्यमंत्र्याक कांयच कल्पना ना. प्रुडंटान रातीं मेरेन कोर्टाच्या आदेशाची कॉपी सोदली. दर एकलो म्हणटा आदेश राखून दवरिल्लो. आदेशाची कॉपी कोणाच्याच हाताक ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मोपा विमानतळाक सुप्रीम कोर्टाचो बावटो. प्रकल्पाक दिल्ले स्टेचेर डिसेंबर 2019 सुनावणे उपरांत राखून दवरिल्लो निकाल सुप्रीम कोर्टान सकाळीं जाहीर जालो. सरकार आनी जेएमआराक थाकाय. एअरपोर्टाक दिल्ल्या पर्यावरण दाखल्याक एक्टिव्हिस्ट रेनबो वॉरियर्स आनी एकल्यान हरकत घेतिल्ली. कामाचेर नदर दवरपाची जबाबदारी कोर्टान निरीक दिवंक सांगल्या. आडकल्ल्या मोपा विमानतळ प्रकल्पाची वाट वर्सां उपरांत मेकळी. हनुमान आरोसकार आणि एनजीओ रेनबो वॉरियर्सान मेळून ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या आदेशाक सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज दिल्ली. वर्सां फाटीं सुप्रीम कोर्टान मोपा विमानतळाच्या कामाक स्टे दिल्ली आनी फाटले वर्सभर मोपा विमानतळाचें काम बंद आशिल्लें. ताचेर हो निकाल. 2022 विमानतळाचो पयलो टप्पो जावं येता. सुप्रीम कोर्टाची मोपाचेर ऑर्डर जाल्या आनी वीच इज इन द फेवर ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आनी म्हाका खूब खोस जाता की हो निर्णय जो आसा वो गव्हर्मेंटाच्या सायडींतल्यान जालो. सो दॅट आमचें काम जें आसा बेगिनात बेगीन सुरू जातलें. आमी म्हणटा की आमचो टार्गेट आशिल्लो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो बाय 2022. डेफिनेटली वीथ दीस ऑर्डर तें काम कंप्लीट जातलें. परत एकदां कोणी तरी म्हाका दिसता अशें विघ्न संतोशी लोकांनी परत हें काम हाडोवपाचो प्रयत्न करचो आनी जेणे करून डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट ज्या पद्दतीन सरकाराचे आसा त्या डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्टाक अडथळे हाडपाचें काम काही लोक करता तेंच्यांनी करचें न्ही. म्हाका दिसता इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ओके ह्या विशया कडेन पळोवचें इतकेंच.
निकाल दितना कोर्टान मोपाचें काम घालून दिल्ले सगळे नेम आनी पर्यावरणीय अटी पाळून चल्ला काय ना ते पळोवंक निरी हे पर्यावरण अभ्यासक तज्ञ संस्थेक नेमूंक सांगल्या. प्रकल्प बांदतना नजरेक आयिल्ल्या अणिवांची कोर्टात नोंद. विमानतळ बांदतल्यांनी राखीव रानांची पुराय म्हायती दिवंक ना. पर्यावरण दाखलो दितना घाल्ल्यो बऱ्योचश्यो अटी. कोर्टाच्यो अटी पाळटात काय ना ते पळोवंक तज्ञ संस्था. कोर्टान निरी संस्थेचेर दिला निरीक्षणाचें काम. विमानतळ बांदतलो तोच उखलतलो निरी संस्थेचो खर्च. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. 15 मार्चाक जिल्लो पंचायत वेंचणूक सरकाराच्या शिफारशी उपरांत राज्य वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर तारीख अधिकृत जाहीर केली. अंदूय वेंचणूक पक्ष पावंड्याचेर घेवपाचें सरकारान आनी आयोगान थारायलां. सध्या मतदार वळेरांचें रिव्हिजन सुरू आसा. ते जातनाच वेंचणुकेचें पुराय शेड्यूल जाहीर करतले. उमेदवारांक वेंचणूक आयोगान अधिकृत खर्चा खातीर 5 लाख रुपयांची मर्यादा थारायल्या. So the Commission has proposed the suitable date as 15th March of 2020 for holding the election. Government has approved that date and notification has been issued by Secretary, and we have taken electoral roll of the assemblies which has been notified by the CEO of Goa as the base. So right now electoral roll is under preparation, which will be notified, and only thereafter we will announce the election will be on party lines. The expenditure limit for each candidate to be incurred and spent in this election we have fixed as rupees 5 lakhs. गोंयचो अस्मिताय दीस जालो. गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करचें न्हय म्हूण गोंयकारांनी कौल दिलो तो दीस. कांय मंत्री आमदारांनी आपापल्या पावंड्यार अस्मिताय दीस मनयलो. सरकारी कार्यावळी ना. कळंगुटे मायकलान तेन्नाचो विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिकेराच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं. सिकेराची फामिली आशिल्ली सांताक्रूज मेर्से जंक्शनाक जॅक सिकेराचें नांव दिलां. I will work with our government to see that state government recognizes opinion poll day of Goa from the coming year and make it as a state function. It is very important. जो तर खऱ्यांनीच ह्या फुडें गोवा फॉर गोवन्स उरपाक जाय जाल्यार ह्या गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन एक रेझोल्युशन येवपाक जाय आनी ते पासूय जावपाक जाय आनी तेजें बिल जावपाक जाय दॅट गोवा फॉर गोवन्स म्हणून. आतां लेजिस्लेशन कितें हाडपाक जाय? very simple, that orchard land and agricultural land cannot be sold to non-Goans. जे तू गोंयान जावपाक जाय, तुझे शिक्षण गोंयान आसपाक जाय, तुझे बाकीचे सगळी कार्डां जितकी गव्हर्मेंटान केल्ली आहा ती तुजी गोंयान 25 वर्सां मिनिमम आसपाक जाय. ओन्ली दोज पीपल कॅन बाय ऑर्चर्ड and agricultural land into Goa. I will write to all 40 MLAs also. हांव तांकां लेटर बरयता citing all the rules and regulations. आमचे various amendments, town and country planning amendment गेल्या फावटी हाडलेले ते बरोवन हांव दिता. म्हणजे I will highlight how we can bring this. I will convince my honorable chief minister also that we need to do this. To leader of opposition म्हणून तेजो स्टॅच्यू ह्या असेंब्लीन येवपाक जाय हे मत मनोहर पर्रीकाराचे पासून आसले. जे दोतोर जॅक सिकेरीन काळजीदारपण दाखयले आनी आमचे गोंय राखून दवरले. आज तो हे सरकाराचो खापो आहा. आमी हे सरकारान ना, आमी आज ओपोजिशनान आहा. सरकाराचेर आमी दोळो दवरून आहा आनी आमी मेळटा ते सरकाराची कातरबाजी करतलेच. आनी सरकाराच्या फाटल्यान लागतले की सरकाराक नाका जाले जाल्यार पसून प्रो मर्जरिस्ट सरकार आसून पसून सरकारान एक्सेप्ट करचे पडटले की 53 years ago it was 54 versus 43. 54 म्हणटा तो 43 परत चड आहा. हे तरी ताका इतली तरी मोत आसतली आनी हे एक्सेप्ट करचे पडटले तांकां की 54% गोंयच्या लोकांनी एक सिंपल मेजॉरिटी दिवन क्लियर कट एक मेसेज दिल्ली. मेसेज कितें दिल्ली की आमकां आमचो स्टेटहूड दीस आसा, आमचो लिबरेशन दीस आहा तितलोच महत्वाचो ओपिनियन पोल डे.
गोंय मनोरंजन सोसायटी अनधिकृतूच ईएसजीचें रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल जाल्लें ना म्हणटा ते उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायाक कबूल. प्रुडंटान ही खबर फोडिल्ली. वर्स 2012 सावन इन्कम टॅक्स केस चालू आशिल्ल्यान ऑडिट रिपोर्ट जायना म्हणून रजिस्ट्रेशन खात्यान रजिस्ट्रेशन रिन्यू करूना. सीएक लावन सगळे जाग्यार घालून मार्च मेरेन रिन्यूवल करून घेता म्हणून सुभाष सांगता. 2014 सावन ईएसजीची सोसायटी म्हूण रिन्यूवल जावंक ना. फाटलीं 6 वर्सां ईएसजी आनी इफ्फी दोनी अनधिकृत चल्ल्यात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. 2012चे नंतर एक इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटा कडेन एक्झेम्पशन मागिल्लें की इन्कम टॅक्साचें एक्झेम्पशन दिवपा जाय म्हणून. आनीक त्या नंतर द मॅटर इज पेंडींग इन कोर्ट आनी इट इज प्रिजुडिस. आनी आमकां जेन्ना लॅप्स जालें इन 2014 आमचे रिन्यूवल ते करतले जर जाय जाल्यार आमकां रिटर्न्स जाय पडटात. ती सेटल जाली आनी आमी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स फायल केले शिवाय ईएसजीचें रिन्यूवल जायना. म्हणजे रिन्यूवल मुद्दाम जावन किंवा निग्लेक्टपणान उरली ना तें. सुभाषान विशय तडीक लावंक सीएक कामाक लायला. नवो एक चार्टर्ड अकाउंटंट आमी अपॉयंट केल्लो जस्ट 3 months बॅक and he has almost finished all income tax related matters. आनी आमी कितें टॅक्स भरपा पडल्यारय एक्झेम्पशन मेळना जर जायत आनी ती केस कितें तरी करून आमी रिटर्न्स भरतले आनी रोखडेच 3 म्हयन्या भितर बिफोर मार्च आमी परत एक फावट रिन्यूवलाक वतले. रिन्यूवल जातले. आदी विशय सिरियसली घेतलो ना हे सुभाषूय कबूल करता. लांबावलो जो आता तुम्ही आय हॅव जॉयन ओनली इन सप्टेंबर जुलाय दिस इयर. म्हणटकच हांव जे जॉयन जाला माय फर्स्ट प्रायोरिटी द वेरी फर्स्ट डे आय गॉट दीस. हांवें जेन्ना तें पळयलें तेन्ना अपॉयंट केल्ले आसात चार्टर्ड अकाउंटंट अपॉयंट केला आनी ही हॅज ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क. सो तुम्ही अशें म्हणटा की पयलीं ह्या इशूचेर निग्लेक्ट अशें न्ही. इट वॉज नॉट टेकन सिरियसली इन अ सेन्स सिन्स द मॅटर इज इन कोर्ट ऑफ हें रिटर्न्सूच फायल करपाक मेळना. आमी एक्चुअली दीस इज नॉट अ प्रॉफीट मेकींग इन्स्टिट्यूशन. सो आमचे इन्कम टॅक्स भरपाचो व्हडलो नाच आनी एक्झेम्पशन कित्याक मागलें तें फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका खबर ना. आमकां फायदो म्हणटा तो ईएसजीक ना बिकॉज वी डोंट गेट एनी गव्हर्मेंट ग्रांट्स ऑल्सो. ESG is working purely on we organize events and we earn and we pay to our salaries. इफी पसून करता पळय न्ही तो 1 रुपयाचो आमकां सरकार दिना. The false interpretation is being made. The government funds are misutilized by ESG when it is not registered. That is not true. आर्ग्युमेंट कितेंय आसूं फाटलीं 6 वर्सां जालीं इफ्फीचें आयोजन करपी ईएसजी सोसायटी रजिस्टर नाशिल्ल्यान चल्ला तो कारभार अनधिकृतूच. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. बेकायदेशीर रेंव काडप बंद करूंक जाय जाल्यार कायदेशीर रेंव काडप सुरू जावपाक जाय म्हणून हायकोर्टाचें निरीक्षण. बेकायदेशीर रेंव काडपाचें थारोवंक सरकारी प्राधिकरणांनी उखलिल्ल्या पावलांचेर हायकोर्ट सातिस्वेत जालो. सुस्त अधिकाऱ्यांक जाग्यार हाडूंक बेकायदेशीर रेंव काडप बंद करूंक आनी कायदेशीर रेंव काडप सुरू करूंक याचिकादार एनजीओचे व्हॉलंटियरांक बरोबर घेवंक मेळटा जाल्यार पळयात म्हूण हायकोर्टाची सरकाराक सुचोवणी. रेवेच्या बेकायदेशीर उत्खनना आड एनजीओ द गोवा रिव्हर्स सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान घाल्ले जनहीत याचिकेचेर बिरेस्तारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. 15 जानेराक मुखेल सचिवाच्या फुडारपणा खाला रेंव काडपी जावंडदारां बरोबर जाल्ले बसकेत थारिल्ल्यो गजाली सरकारान हायकोर्टा मुखार दवरल्यो. बेकायदेशीर रेंव काडटात थंय कडक नजर दवरात. जप्त केल्ली रेंव आसा तशी न्हंयत परत घालात म्हूण मुखेल सचिवान खंय गोंय पुलीस, कोस्टल पुलीस, मीन खातें आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक निर्देश दिल्यात. सरकारान हायकोर्टाच्या कानार घालें. सरकारान दिल्लो स्टेटस आनी कंप्लायन्स रिपोर्ट तशेंच सरकारी प्राधिकरणांनी बेकायदेशीर आड घेतिल्ले एक्शनीचेर हायकोर्ट सातिस्वेत. कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. सरकारी अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर रेंव काडपाचें बंद करूंक उखलिल्लीं पावलां बरीं आसात मात एक्शनीचो नेट देवंक जायना. बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला ताचें मूळ कारण कायदेशीर रेंव काडप बंद जाला. बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकार बंद करूंक जाय जाल्यार कायदेशीर रेंव काडप सुरू जावंक जाय. कांय सरकारी अधिकारी सुस्तावले आसत जाल्यार याचिकादार एनजीओ द गोवा रिव्हर्स सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्काच्या वावुरप्यांक बरोबर घेवंक मेळटा जाल्यार सरकारान पळोवचें. सरकाराक कोर्टाक जाप दिवंक 23 जानेर मेरेन प्राज आसा. सरकार रेवेचो कायदेशीर धंदो सुरू करिना म्हूण बेकायदेशीर धंदो चल्ला. भुरग्या बाळांची पोटां भरूंक, ट्रकांचे हप्ते, रोड टॅक्स भरूंक पयशे खंयच्यान हाडपाचे काय म्हूण वळवयचे रेंवकार मिडिया कडेन उलयले. ड्रेजिंगाच्या नांवानूय खंय रेंव काडप चल्ला. तुम्ही आज चोरया 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 म्हणटा. आमी चोरया कित्याक खाता?
आमचे पोट चलतले कशें? आयज आमच्या पोटाक काय ना तेन्ना आमी कितें मेळटा ते वाटेले काडचे नाल्यार कशें करतले? आमी चुकता आमकां कळटा, पूण चुकता केन्ना आमकां कायदेशीर दिल्यार आमी चुकानासले. एक गाडी जर आमी पासिंग करतले जाल्यार 1.5 लाख जाय आमकां पासिंग करपाक गाडी. आणि ती गाडी पासिंग करतकीर आमी त्या गाडयांनी भरप कितें काय म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक हांव विचारता. सगळ्यांनी आतां सांगलें की गव्हर्मेंटाक असो गव्हर्मेंट असो. गव्हर्मेंट कांयच करिना हांगासर. उठ सूट इलेक्शन येयलें काय ना त्या टायमार सगळ्यो फॉर्मालिटी करता करता आमच्यानी एकूय फॉर्मालिटी करिना. आयज जर NGO चोग जाण एके कडेन जाता आनी NGO करता. अरे आमची पोटां हांगासर पोटान दुखपाक लागला. आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आमची पोटाची कळ सोसूंक शकता, पूण आमगेले भुरग्यांच्या पोटान जर दुखूंक लागले, पोटाक भूक लागली, तेंच्या पोटाची भूक आमी कशी भोगतले, कशी सोंसतले? आमी गाडयांचे इन्स्टॉलमेंट कशे भरपाचे? 16,000 इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय. ड्रेजिंगाच्या नांवान ते हें काडटा, रेंव काडटा आनी आमकां सगळे कायदे EC लागता, कोस्टल मॅनेजमेंट झोन लागता, सगळें लागता. आनी तेंच्यांनी ड्रेज मटेरियल काडलेले सुद्दां ते दर्यान उडयना. जर खंय खोलाया थंय तेंच्यांनी उखलून इमिडिएट व्हर येता. आनी आमची कोणें जर रेंव जर काडलेली आसा दर्या देगेक ती मात दर्यान उडोवपाची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. ड्रग्सांचेर सगळ्यांचो सिरियस विचार जावंक जाय. एकामेकांक बोटां दाखोवन उपेग ना म्हूण कोस्टल बेल्टाचो आमदार मंत्री मायकल उलयला. सरकारान ऑफिसरांची टीम करची आनी दर 20 दिसांनी नियाळ घेवचो म्हूण मायकलाचो SITचे दिशेन रोग. पुलिसांची वासपूस केली ना जाल्यार खंय ते सुसेगात आसतात. पेडलर्स आहा ते आनीक सांपडटले, जे ड्रग्स दोत्ता आनी पेडलरां कडेन दिता ते सांपडटले. आमचे सिरियसनस कितले आहा ते तेजेर आहा. एज अ MLA एज अ मिनिस्टर आमी स्टेटमेंट केलो आनी काडले आनी ते पुलिसाचेर घातले, वो काडले आनी ते CMाचेर घातले. अशें तितून कांय जावपाचें ना. वी वील हॅव टू वर्क. आनी काम करतना म्हाजे हिसपान इवन चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी बसपाक जाय आनी सांगपाची गरज आहा की ते तूं हितून एक स्पेशल टीम कंप्रायज कर ऑफ ऑफिसर्स हू आर गोइंग टू वर्क ऑन इरेडिकेटिंग ड्रग्स इन गोवा. एक प्लॅन आसपाक जाय, 1 लॉंग इयर प्लॅन. आनी ह्या प्लॅनाचेर तुवें एवरी 20 दिसांनी पिरियडिकल रिव्यू मिटिंग्स घेवपाक जाय. जर तुका पुलिसांक कोण दिसारिना जाल्यार हें चालूच आसतलें. पुलीस तितके स्लो काम करतले. ते आपले 2 केसी करतले म्हयन्यान आनी काबार करतले. एक केस करतले की आपणे केस केली म्हणून. हें इम्पॉर्टंट आहा. एज अ पॉलिटिशियन, एज अ MLA, एज अ मिनिस्टर, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. वी नो दॅट इट इज हॅपनिंग इन गोवा. कांदोळे एकल्याचे घर लासून काबार जाल्ले. ताका मायकलान 2 लाखांची व्यवस्था करून दिल्या. CM रिलीफ फंड, पंचायत आणि CSR खाला आधार एकठांय दिला. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. पेडण्या केरी दर्याची पातळी सांजे अकस्मात वाडिल्ल्यान शेकांचे बरेच लुकसाण. शेकांचो कांय भाग व्हांवन गेला. फी टॅक्स टायमार घेता, मात अशें कितें अपकिर्त घडलें काय सरकारी पावण्यार कांयच हालचाली जायना म्हूण शेकवाले बेजार. मुख्यमंत्री मजत निधींतल्यान खंय कितें तरी आधार करचो. शेकांची परिस्थिती पळोवंक पंच काँग्रेसवाले पावले. 2 दीस जाले आतां पंचान सामके विस्कोन गेल्या. सगळ्यां देवाकूय ना, कस्टमर येता, वाट पळयता, थंयसर पळयता आनी चल्लो दिता. एक आमकां 5 दिसाक आमी लिगली आसा आमकां 5,000 कित्याक जाय? आयज इलिगल वाले हजारांनी जोडून सुशेगाद आहा. 10 लोक काम करता, 10 लोकांचे पोट कशें भरतले, पेमेंट कसो घातलो हें हांव चिंतता. सरकार आपले पयशे सोडिना. आमदार फक्त टुरिजम मिनिस्ट्री जी आसा ती पेडण्यातच आसा. टुरिजमाची जे कॉर्पोरेशन आहा ते पेडण्यातच आसा. आनी केरये सारक्या गांवांत हो जो प्रसंग येयला तो पळोवपाक एका टुरिजम मिनिस्टराक आनी टुरिजम कॉर्पोरेशनाच्या अध्यक्षाक टायम ना. ही एक दुर्दैव आहा. सबंद जी झाडां आहा ती दर्याची सगळी गेवल्ली आहा व्हांवून. इतको वारो येता जोरान की तेंची परिस्थिती आयज तांकां पोट भरपाची लायकीची ना थंयसर. आनी जो गोंयचो CM आहा तो सुशेगाद पणजे बसून तमाशा पळयता ह्या लोकांचो. तेणी येवन स्वता ही पाहणी करची. दुसरो आमचो टुरिजम मिनिस्टर तेणी पाहणी करची. ते व्हांवून गेल्या तेंच्यांनी. तेंचे तरी आसतना ह्या परिस्थितीत ते बिझनेस करता. CM रिलीफ फंड नाल्यार नॅचरल कॅलेमिटी म्हणून आसा तेंच्या मार्फत हांकां तेंचे कॉम्पेन्सेट करपाचें. सो गव्हर्मेंट पयशे आपले घेता ते सोडिना. आतां इतली परिस्थिती तेंची हें जाली म्हणून खंयचो गव्हर्मेंट अधिकारी किंवा
तेचो ऑफिसर येना तांकां कॉम्पन्सेट करपाक स्वता, पूण मातशे कसले ड्यूज तेजे दवरले जाल्यार रोखडेच येतले ते. सांकवाळी सांत जुजेफ वाझाचें फेस्त मोठे उमेदीन मनयलें. गोंय आनी लागसारच्या वाठारांतल्यान लोक ह्या फेस्ताक येता. पोर्ट ब्लेअरचो आर्चबिशप आलेक्स डायसान फेस्ताचे मीस दिले. आमदार विजय आलिना बाकीचे मानेस्त फेस्ताक दिसले. आमचे काम आमचे आपण जावन आसा. जुजेवाजा भाशेन शुभ वर्तमान सगळ्याक शिंपडावंक. जायते फावट आमी चिंताव हे काम करप फकत पाद्रींचे आनी माद्रींचे म्हणून. ही आमची व्हडली चूक. जायते फावट आमी चिंताव मिशनर म्हणजे सान फ्रांसीस शेवियर आनी बागेवन जुजेवाज ना मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे मदलो जोड एकलो जावन आसा एक मिशनर. जेजूचे शुभ वर्तमान सगळ्यांक शिंपडावच्याक आमचे आपणे आनी आमचो मोगाचो कायदो जावन आसा. आनी तेच भाशेन आमी समजूंक जाय आनी आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय. सुरवाताक आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिवन तांची बुन्याद बागेवंतपणाची गोट करूं. म्हादयचेर मगो पक्ष मोठे जन आंदोलन करता. पक्षाच्या कार्यकारी आनी वावुरपी समितीची बिरेस्तारा बसका जाली. आदलो आमदार नरेश सावळ पक्षाच्या बाकीच्या पदाधिकाऱ्यांक घेवन सुदीन आनी दीपक ढवळीकारान पणजे पत्रकार आंदोलनाची म्हायती दिली. सत्तरीत म्हादय सुरू जाता त्या उस्ते ते तिसवाडीत मांडवी मेरेन म्हादयचे देगेवयल्या सगळ्या गांवांनी हे आंदोलन जागृतीक भोंवतले. पाणी आंदोलन करचें पडटलें अशें आमचे जाणकार सांगत आयल्या आनी ते तंतोतंत जुळत आयिल्लें आसा. ही खरी गजाल आसा. तेज्या खातीर बऱ्याचशा गोंयकारांक आजुनूय सांगता की म्हादय हो विशय कळ्ळोच ना. तो म्हादय विशय पटोवन सांगचो पडटलो आनी ज्या लोकांक हो विशय पटूंक ना किंवा विशय म्हादयचो कळूंक ना तो विशय जाणून घेवचो पडटलो प्रत्येक गोंयकारांक. नाजाल्यार गोंयकार जी ही मांडवी पळयता किंवा बाकीच्यो बारीक बारीक भितरल्यो सगळ्यो न्हंय पळयता त्यो न्हंय एक दीस लुप्त जातल्यो. आणि येते त्या आयतारा 19 तारखेक जो आज म्हादयचो प्रश्न गोंयाक विसरयता त्या खातीर मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान एक मोठे जन आंदोलन उबारपाचें त्या बैठकीत आमी ठरयलां. आणि त्याची सुरवात आमी 19 तारखेक सात्रे कुस्ते सात्रे थंयच्यान ह्या जन आंदोलनाची आमी सुरवात करता. जवळ जवळ 500 ते 1000 कार्यकर्ते आमचे ह्या आंदोलनात सहभागी जातले आणि 9:30 आमचे आंदोलन चालू जातले. 5 पर्यंत आमी सगळे थंय आसतले. अत्यंत शिस्तबद्ध असे कार्यक्रम थंय आमचो आसतलो. आमची जीवनदायिनी आसा ती राखपाची आवश्यकता आसा. कोंकणी भाषा मंडळाच्या रुपा महोत्सवी युवा महोत्सव मडगांवां रवींद्र भवनात 17 ते 19 जानेर मजगती जातलो. अंदू युवा महोत्सवांत 39 टिमी वांटेकार जाल्यात. सुमार 2,500 भुरगे कलाकार तांची स्कील दाखयतले. आदींच्या युवा महोत्सवांत वांटेकार जाल्ल्या नामनेच्या कलाकारांची खाशेली कार्यावळ अंदूच्या महोत्सवाचें खंय आकर्शण आसतली. ह्या वर्साचो 25वो गोवा युवा महोत्सव मडगांवां भितर रवींद्र भवनात जातलो. ह्या वर्साकूच तो 3 दिसांचो आसतलो. 17, 18 आनी 19 ह्या 3 दिसां भितर तो घडून येतलो.
ह्या वर्साचें खाशेलेपण म्हळ्यार ज्या भुरग्यांनी युवा महोत्सवा भितर सर्ती भितर आपले कला दाखयल्ली तांची आनी जी भुरगीं आतां गोंय राज्य मळार किंवा भारताच्या मळार आपलें नांव गाजयतात अशांचो एक प्रोग्राम नाट्यकले भितरलो आनी नाचां भितरलो आनीक गायना भितरलो अशे 2 दीस प्रोग्राम आमी दवरल्यात 17 तारखेक आनी 18 तारखेक सांजे 6:30 वरांचेर. योनेक्स ऑल इंडिया सिनियर बॅडमिंटन सर्तीचो बिरेस्तारा मेन ड्रॉ रावंड सुरू जालो. गोंयचे अनुराग प्रभुदेसाय, अनार सिंगबाळ आनी अंजना कुमारीच्यो मॅची जाल्यो. पळयात मॅचीची खिणचित्रां. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटी लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.